The farmers of Parra, I would like to thank Deccan Fine Chemicals, Kolni, Old Goa. Last 4 years, they have been supporting our farmers from Parra. They have been giving us seeds, pesticides, all the fertilizers which are required. We had started with 15 farmers originally. पहिले 3-4 वर्सां पहिले 15 फार्मरांक आमी म्हळ्यार आमच्या तेन्ना सिजेंता लिमिटेड आसले, आतां डेकन फायन केमिकल्स. तेणी 15 आमच्या शेतकामत्यांक घेवन हे आमचे प्रोजेक्ट चालू केल्लो, CSR प्रोजेक्ट. आनी आतां ह्या वर्सा 42 farmers from Parra have benefited. A variety seed which is called Augusta. And this year they have the Deccan Fine Chemicals have helped us. The costing of their help has come to around 3 lakhs. 3 लाख त्यांनी मोडला आमच्या ह्या शेतकामत्यांक हेल्प करपाक. बियांचे, फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड सगळे म्हणून 3 lakhsचे कॉस्टिंग जाल्ले. कितले एरिया 2000 स्क्वेअर मीटर. आणि कितले शेत उत्पन्न बरें जायत जाल्यार एक 80,000 तरी येतले. पूण सध्या जे उत्पन्न आसा तितून खुशी आहा तुमी? खुशी म्हणजे कितें, आमी आतां मेहनत आमी घरच्या घरा करता न्हू, आनी भायर लेबर लायले ते म्हारग पडटा, ते व्हडलोसो फायदो जावचा. This is one of our corporate social responsible project. Actually, this Parra is very famous for this watermelon growing. But from year 2005, the total production is declined only because the foods are hollow in the inside and the foods are not so much sweet. So we have started to help this farmer from last 4 years, and this is the 4th year of this project. Initially, he has told that only 15 farmers adopted this project, but now there are 42 participants. They are participating in our projects. So I'm Yogesh Arora. I head HR, Admin and CSR in Deccan Chemicals. We're actually delighted to see the crop. It's a wonderful feeling, to have to be able to hold this. From Deccan Chemicals, we would like to assure that we'll continue to support the farmers of Parra village. And see, it was a little concern some years ago when we were facing, a little decline in the watermelon crop production. But now we feel that it's coming back, and we hope it shoots up with such a good quality in the coming years. So we are there to support the local farmers totally. Thank you. हे करपाचें, हेल्प करपाचो, कितें आमकां कळना न्हू. आमी पारंपारीक पद्दतीन लायता, आतां नवीन टॅक्निकल आहा तें आमकां कळना. वखदां विकता, तेंच्यांनी हेल्प केल्या हय तेणीच हेल्प केलें म्हणून आमकां इतलें हे पीक आतां बरें मेळटा. साधारण कितके पीक येता? आता तुम्ही कितले आतां घेता? सादारण हे इतले आहा पळय, कमी ते 80,000 जातले. तुम्ही कितें करता मागीर विकतात ती व्हरून? हो आमी हांगासरूच विकता म्हणजे बाजारात वचना. आमी हांगासरूच रोडाचेरच विकता. आधी कितले पीक जाताले पहिले पहिले पीक खूप कमी. कितले सुमार? कमी म्हणजे त्यांना आदल्या तेंपार कितें ते पाटल्यांनी व्हरोन घाली 150 रुपया बी 15 एक काळंगां दिवप. आतां तशें ना, आतां रेट बरी आहा. बी भायर सरता आसतना कमी भायर सरली, म्हणजे इतली पान भायर येवपाक जाय ते कमी जाले सारके, बारीक पानां येवपाक लागली. आनी ताका लागून हें जालां. आनी हे पिसोळे कशें भितून पडटा पळय ते चड जाला, आनी तितून हें जायना. इतलें सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें. 500 तरी नग आहात. मातशें आणि तुम्ही बाजारात घालता? बाजारात ना, आमी हांगा रोडार विकता. रेट बरी मेळटा. मेळटा हांगा रोड. तुमचें नांव कितें? सदान